टुगेदर फॉर सांखळी पॅनलाचो धूप करून भाजपा पुरस्कृत पॅनलान आपलो शेक दवरिल्ल्यान सांखळे पालिकेत सत्ता स्थापन करपाचो ह्या गटाचो मार्ग सोपो जाला। मात नगराध्यक्ष पदाची संद कोणाक मेळटली ते विशीं सांखळेच्या लोकां मदीं आतां उमळशीक वाडल्या। हे फावट नगराध्यक्ष पद बायलां खातीर राखीव आसा। भाजपा पुरस्कृत गटाच्या वेंचून आयिल्ल्या 11 नगरसेवकां मदीं 6 बायलांचो आस्पाव आसलो तरी रश्मी देसाय आनी सिद्धी पोरोब हांची नांवां सद्याचे घडयेक फुडें आसात। दोगूय जाणां मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या खासा मर्जींतलीं आसात। रश्मी देसाय ही अणभवी आनी ज्येश्ठ नगरसेवक आसात। ती दुसरे फावट वेंचून आयल्या जाल्यार सिद्धी पोरोब हांचें भाजपा मदीं वजन आसा। ताका लागून नगराध्यक्ष पदाचे कदेलीचेर बसपाची संद कोणाक मेळटली तें पळोवचें पडटलें। मजगतीं नगराध्यक्ष कोण ते मुख्यमंत्री आनी भाजपाचे वरिश्ठ फुडारी थारायतले अशें सिद्धी पोरोब हांणी सांगलें। इतके सांगले तिने बरें काम केलां तिने जे आमकां फाटल्यान फुटस्टेप दवरला तेजे आमी सगळे जाणां मिळून काम करतले आनी तुजे पेक्षा बरें काम करपाचो प्रयत्न। ऑफकोर्स म्हजे भाव जे म्हज्या बरोबर आसले आनी आमी सगळीं जाणां मेळून बरो वॉर्ड एक जावपाचो। हांवें जशें सांगलां गोंयचो नंबर 1 वॉर्ड करपाची म्हाजी जी म्हत्वाकांक्षा आसा ती जावपाची आसा। शेवटी सगळें कितें ठरयिल्लें आसा तें आमचे भोवमानचे सीएम सर आनी पार्टी धरतले। आमच्या खांद्याचेर एक जी पालखी दिल्ली आमी ती निभायली। आतां सगळे डिसिजन आसा ते आमच्या पार्टी कार्यकर्त्यांचे आनी जे वरिश्ठ आसा तांचे आसा।